नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. कानोळे डबल मर्डर. बापायनूच 2 ल्हान भुरग्यांचो केलो खून. बायल गंभीर जखमी. फिलिप फर्नांडिसाक अटक. झगडी आनी व्यावसायिक फटक्याक लागून खून. करोल खून प्रकरणाची चौकशी क्रायम ब्रांचीकडेन. पुलीस आउटपोस्टात आत्महत्या केल्ल्या आरोपीक गळो अंदून मरण आयिल्ल्याचे पोस्टमॉर्टमात सिद्ध. आणि गोवा राज्य सहकारी बँकेची दमण दिवाकरच्यान विभागणीची तयारी. अधिनियमात दुरुस्तीचो ड्राफ्ट तयार. आयतारा बँकेची खासा आम सभा. खबर विस्तारान. कानोळे बापायनूच आपल्या 2 ल्हान भुरग्यांचो खून केलो. एलिझा फर्नांडीस ह्या 9 वर्साच्या चल्याक आणि कॅटरीन फर्नांडीस ह्या 3 वर्साच्या चलयेचो बापायनूच खून केलो. ही घडणूक कानोळे तांच्या घरान घडली. लोखणाचो वाराव मारिल्ल्यान बायल गंभीर जखमी जाल्या. तिचेर जीएमसीत उपचार चल्ला. हे कांड केल्या उपरांत तो स्वताच पुलिसांकडे गेलो. कळंगूट पुलिसांनी फिलिप फर्नांडिसाक अटक केल्या. व्यवसायात लुकसाण जाल्ल्यान तांची केस्तांवां जाताली. तातूंतल्यानूच तणावा खाला येवन ताणें हे कर्म केलें अशें पुलीस तपासांत फुडें आयलां. कांदोळी डबल मर्डर जाल्ल्यान सगळे कडेन बोवाळ पडला. बापानूच ल्हान भुरग्यांचो खून केलो. नाताळाच्या राती ही घडणूक घडली. फिलिप फर्नांडिसान आपल्या 2 ल्हान भुरग्यांचो गळो ओंदून खून केलो. 9 वर्साचो एलिझा फर्नांडीस आणि 3 वर्साचो कॅटरीन फर्नांडिसाक मरण आयलें. ताणें आपल्या घरकान्नीचेरूय हल्लो केलो. तिचेर लोखणाचो वाराव मारलो. तिका बरोच मार लागला. तिचेर जीएमसीत उपचार चल्ला. कळंगूट पुलिसांनी आरोपी फिलिप फर्नांडिसाक अटक केल्या. खुनाचो नेमको हेतू कितें तें अजून स्पश्ट जाल्लो ना. प्रकरणाची पुलीस चौकशी सुरू आसा. खून कित्याक केलो ताचें कारण विचारपाक प्रुडंटान डीआयजी व्ही रंगनाथनाक गाठलो. डीआयजी सांगता ते प्रमाण फिलिपाचो धंदो लुकसाणीत चलतालो. ताका लागून ताचेर मानसीक तणाव आशिल्लो. ताका लागून ताच्या घरकान्नीचें पेट्टालें. शेनवारा सकाळीं तांची झगडी जाल्ली. तिडकीन ताणें सगळ्यांचेर हल्लो केलो. तातूंत 2 भुरगीं सोंपलीं आनी घरकान्न गंभीर जखमी जाली. इतले मजगतीं कर्नाटकाच्या 2 वर्साच्या ल्हान चलयेची कूड मडगांव पुलिसांक मेळ्ळ्या. 23 वर्साच्या विनायक निरालगेन ताचो खून केल्ल्याचें कबूल केलां. On 22nd December, Mrs. Deepa Kodar lodged complaint that one Mr. Vinayak Niralgi has kidnapped her minor daughter, 2-year-old daughter. So we arrested the accused and interrogation. He disclosed that he has killed a girl at Ramnagar. So we visited Ramnagar and recovered remains of that girl from Dandeli Ramnagar Road. Omkar Ferrari and Savio Dias for Prudent. खुनाचो आरोपी देविदास सिनारीच्या पोस्टमॉर्टमांतल्यान ताका गळो चिड्डिल्ल्यान मरण आयिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. आयआरबी कॉन्स्टेबल देविदास सिनारीक ब्रेस्तारा कामगार रतन कारोलाच्या खून प्रकरणात अटक जाल्ली. मात शुक्रारा सकाळीं उसगांव आउटपोस्टात तो गळफास जाल्ल्या स्थितीत मेळ्ळो. एसडीएम महादेव आरंदेकाराक प्रकरणाचो तपास करता. इतले मजगतीं करोल खून प्रकरणाची चौकशी क्रायम ब्रांचीकडेन दिल्या. खुनाचो आरोपी देविदास सिनारीच्या कुडीचेर शेनवारा पोस्टमॉर्टम जालो. गळो अंदून ताका मरण आयलां म्हणून रिपोर्टांतल्यान मुखार आयलां. ताच्या कुडीर आनीक कसलीच जखम ना. देविदास सिनारीच्या भावान शेनवारा एसडीएमा मुखार जबानी दिली. नोंद केल्ल्या जबानीत देविदासाच्या भावान ताचो खून जाल्ल्याचो दावो करूंक ना. प्रथमदर्शनी हो प्रकार आत्महत्येचोच आसूंक शकता अशें न्यायदंडाधिकारी महादेव आरोंदेकारान प्रुडंटाक सांगलें. मात चौकशी पुराय जावंक नाशिल्ल्यान ह्या वेळार तरी ताणें कसलोच निश्कर्श काडिल्लो ना. कामगार रतन कारोलाचो निर्घृण खून केल्ल्याच्या आरोपाक लागून देविदास आनी ताचो भाव दत्तगुरू सिनारीक दिवचल पुलिसांनी अटक केली. आत्महत्ये पयलीं ताणें कस्टडींतल्या वण्टीचेर आपूण निश्पाप आशिल्ल्याचें बरयल्लें. हणजूण पुलिसांक रतन कारोलाची कापिली तकली शापोरा मेळिल्ली आनी म्हापशे पुलिसांक ताचे पांय कामुर्ले मेळिल्ले. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. घेवया एक विराम.